सगळ्यांक नमस्कार। आयज या गणपतीच्या उत्सवांगभूत आयज खूब म्हाका एक बरी गोष्ट दिसता तुमकां की गणपतीची कथा आमकां ही सांगता की शंकरान गणपतीचे मस्तक उडयले आणि मागीर तेचेर जे आसा पळय ते हत्तीचे तोंड जे आसा पळय ते इम्प्लांट केले। तर ही स्टोरी जी आसा पळय ती आयचो प्रसंग सामको कनेक्ट जाता। तर म्हाका सांगपाचें आसा की आमी असे जे लोक आसात की जे समाजान जेंचे कडेन खरेंच बऱ्या नजरेन बऱ्यापैकी तांकां सपोर्टिव्ह रावपाची गरज आसा ते काम आयज आस्था ही संस्था जी आसा ती आयज हांगा फावंडेशन स्टोन घालता। आणि म्हाज्या सोबत आसा आमचे गोंयचे मंत्री आदरणीय सुभाषजी, त्यानंतर हांगाले MLA आमचे जोशुआजी आणि ह्या संस्थेचे जितके म्हणून जे पदाधिकारी आसात ते सगळे पदाधिकारी इतके हॅपीली हे सगळे काम करतात की त्यांच्यानी आयज हांगा जितले म्हणून लोक आसात ते 10-15 वर्सां पयलीं ते सगळे एकत्रित झाले आणि त्यांच्यानी ही संस्था जी आहे ती स्थापित केली। आयज हे जे दिव्यांग लोक आसात त्यांचे कडेन सरकार जे आसा ते बेस्ट वे म्हणजे तांकां सुविधा दिवंक सोदता ते पळोवन म्हाका खूब बरें दिसलें। तांकां जाय तसल्यो ज्यो सुविधा जाय फॅसिलिटीज जाय त्या खातीर आमचे सुभाषजी बऱ्यापैकी प्रयत्न करतात, वेगवेगळ्या संस्थांक मेळटात, वेगवेगळ्या लोकांक मेळटात, कनेक्ट करतात। तसेच जोशुआ त्यांचे बाबा या सगळ्या प्रोजेक्टाक खूब सपोर्टिव्ह रावल्ले आसा। त्यानंतर ही संस्था जी आसा ती बऱ्यापैकी सगळ्यांक पॉझिटिव्ह दवरून हे सगळे काम करूंक सोदता। तर गव्हर्नमेंट पॉझिटिव्ह आसा, ह्यो सामाजिक संस्था पॉझिटिव्ह आसा आणि विशेष म्हणजे आता म्हाका सांगपाचें आसा की सामान्यातलो सामान्य लोक जे सुद्धा आहा त्यांच्यानी पॉझिटिव्ह जावपाची गरज आसा। आणि हे जे दिव्यांग लोक आसात किंवा विकलांग लोक आसात जे स्पेशल कॅटेगरीन पडटात जेंकां समाजान खरेंच पळोवपाची गरज आसा, ज्यांच्या फॅमिलीन असे जे भुरगे आसात तांकां आमी सगळ्यांनी सकारात्मक नजरेन पळोवपाची गरज आसा। ते काम आमची ही आस्था संस्था या गोव्यान आमच्या 10-15 वर्सां जाली सुरू केला आणि आयज एक व्हडले पाऊल जे आसा ते या दिव्यांग लोकांक खातीर ते घेतात। आमी पळयता की समाजान बऱ्योचश्यो अश्यो गोष्टी आहात की जेंच्याकडे सर्वसामान्यपणे आमचें लक्ष वचना। आयज हांवें पळयलें, म्हाजी विजीट केली हांवें सगळ्या ह्या क्लासरुमांनी, तर त्या भुरग्यांक ज्या पद्धतीचे जे कितें जाय ती रिक्वायरमेंट अजूनही कंप्लीट जायना बिकॉज ऑफ सम रिजन्स। तर आमी जर समजा सगळ्यांनी जर सपोर्टिव्ह रावले ते आमी सगळ्यांनी आमचो हातभार लायलो जाल्यार हे सगळ्या भुरग्यांक जे कितें मशिनरी जाय, जी कितें सुविधा जाय ती आयजूय मेळों शकता। तर आयज म्हाका दिसलें अशें की आमकांय खबर नासल्यो काही गोष्टी ज्यो भुरग्यांच्या बाबतीन ती आयज आमकांय कळोन चुकल्यो, कारण म्हाका चंद्रशेखर जे डॉक्टर आसा तेंच्यांनी सगळे सजमोन सांगले। आणि आम्ही जर समजा ह्या सगळ्यो गोष्टी समजून घेतल्यो जाल्यार समाजान ते विशय पावतले। म्हणून आयज मुद्दाम या प्रोग्रामाक म्हाका आपयल्या बद्दल हांव आयोजकांचे आभार मानता। आणि विशेष करून हे मिनिस्टर या तसो व्हडलो प्रोग्राम न्हू पण व्हडले काम करपी हो प्रोग्राम म्हणून ते इतके पयसून हांगा येयले त्या बद्दल तांकांय हांव आभार मानता तेंचे। हांगा जोशुआ आपूण स्वता हितून बऱ्यापैकी लक्ष घालता, तो म्हणटा आमी त्या सगळ्या घरा कडेन गोष्टी ज्यो आहा पळय ते आपल्या पळयता। तर ह्यो सगळ्यो गोष्टी पळोवन म्हाका एकूच आशा दिसता की गोंयान ह्या विशेष लोकां खातीर विशेष गोष्टी सुविधाजनक अशा प्रकारच्यो गोष्टी ज्यो आहा पळय ते भविश्यान होऊ घातलेल्यो आसा। आणि आयज फावंडेशन लेईंग स्टोन जाल्लो आसा, ताका हांव खूब खूब शुभेच्छा दिता आणि आशा करता ही बिल्डींग बेगींतल्या बेगीन जातली आणि आमच्या सगळ्या म्हापशा परिसरांतल्या सगळ्या लोकांक खातीर जेंका हेची खरीच गरज आसा आणि फक्त म्हापशा न्हू तर जितके लोक परिसरांत रावतात ते सगळ्या दिव्यांग लोकांक खूब आशेचो किरण हांगा सुरू जाता। तुमकां सगळ्यांक विनंती करता तुमी सगळ्यांनी ह्या स्कुलाक भेट दिवची आणि आमचो गुरू पावसकर आहा तो भितर मास्टर माइंड आहा तर तेका तुम्ही सगळ्यांनी तेको दिवचो इतकेच सांगता आणि थांबता। देव बरें करूं। नमस्कार। आयज एक अत्यंत बरो मुहूर्त आणि त्या बऱ्या मुहूर्ताचेर परमपूज्य ब्रह्मेशानंदाचार्य स्वामीजींचे पदस्पर्श या पावन भूमीक लागले आणि खऱ्यांनीच ही भूमी अजून पावन जाली। हांव पावन भूमी इतक्या खातीरच म्हणटा की जे दिव्यांगाचे जे क्षेत्र आसा ते पयलींच पावन जाल्ले आणि ताच्याकय वेगळे आनी एक मायलस्टोन आमकां म्हणजेच आमचे तांकां एक बरी हॉस्टेल फॅसिलिटी ह्या लोकां खातीर म्हणजे सगळे इन्फ्रास्ट्रक्चर रेडी करून घेतात। आणि परमपूज्य स्वामीजींच्या हस्ते आयज शिलान्यास जाल्लो आसा आणि म्हाका आस्था आसा आणि आस्थान ते करून दाखयले आनंद निकेतनान
एक वर्षाच्या आत ताणी 4 मजली बिल्डींग बांधली आणि आयज परत एक फावटी तांचे कडेन मोठी जबाबदारी आयिल्ली आसा. आमी तुमचे बरोबर आसात, कारण तुमचे कडेन हें काम आयलां तें तुमी सक्षम आसात आणि तुमी हें काम करतले. आणीक स्वामीजींनी सांगले आसात बरोबर, म्हणजे आयज गणेशांच्या ह्या पवित्र अशा दिसांनी हांगा ताचो शिलान्यास जाता. आनीक गणपती हे दैवत आसा, हे आमच्या कार्यक्षमतेचे प्रतीक, आमच्या बुद्धिदेवतेचे प्रतीक आसा. आणि गणपतीच्या आमी म्हणजे सगळ्यात प्रथम देवता म्हणून तांकां पळयतात, त्या प्रथम देवताकच मान दिवन तांच्या दिसांनी हो जाल्लो आसा. निश्चितच गोंयान भितर एक आदर्श राज्य म्हणून पळयतले. दिव्यांगाचो जेन्ना प्रश्न येता, एक मॉडेल स्टेट म्हणून इंटरनॅशनली जाका आतां पर्यंत नामना मेळ्ळा, ताजे फुडें वतले. आमी आस्ताचे तशेंच जोशुआ बाब आनीक हांव म्हणटा की गुरुप्रसाद पावसकर हो खरो म्हजो गुरू. हांव ह्या क्षेत्रांत येवपाचोच न्ही. गुरून म्हाका म्हणजे ह्या क्षेत्रांत इंट्रोड्यूस केलो. हांवें मुख्यमंत्र्याक सांगलें जर म्हजें खातीं काडपाचें आसा सगळीं काडल्यार जाता, पूण हें खातें मात काडिनाका. कारण हे खात्याचेर विशेष करून हें खातें म्हणून आमी पळयनात. ही जबाबदारी हे आमचें कर्तव्य म्हणून ह्या कर्तव्य भावनेन करतात. आनीक खातें आसूं नासूं ह्या फावटी आमी दिव्यांगाच्या क्षेत्रांत भितर पावल दवरला ते आमी मरतासर हांची सेवा करतले. आनीक दिव्यांगा भितर जी सक्षमता आसा, आमी सदांच पळयतात तांचे मदीं बुद्धिमत्ता आसा. they are capable, they are able, they are passionate, they are potential, they are skilled, they are talented, they are intellectual, but we need to identify तांचे जे गुण आसात ते आमकां आयडेंटिफाय जाले नंतर त्या क्षेत्रांत भितर प्रगती करपा खातीर आमी तांकां सहकार्य करतात आणि ते आपल्या पांयाचेर उबे रावतात. आमचें एकच कर्तव्य जावन आसा की तांकां तांच्या पांयाचेर उबे रावपाचें. हांव गुरू प्रसाद पावसकराचो एक बरो इनिशिएटीव आमी पयल्या संजय स्कुलाक आमी स्वामीजी एक हें दिलें, तुम्ही मूर्ती करात. आणि ताणी सुंदर अश्यो गणपतीच्यो मूर्ती केल्यो, ज्यो गणपतीचे जे कार्यशाळेन भितर करतात त्या तोलाच्यो मूर्ती ताणें केल्ल्यो आसात. म्हणजे तांकां जर दिलें जर जायत ज्ञान जाल्यार त्यो त्या प्रकारच्यो मूर्ती आमी करतात. आमी तांकां सांगलें आसा की आमी सरस्वतीच्यो मूर्ती करुया आणि सगळ्या शाळांनी दिवया आणि शाळां कडच्यान आपोआप डोनेशन येतलें तांच्या कार्याक पळोवन. तेय भुरगे म्हणटले की आमकां जें जमना तें आमचे दिव्यांग भाव करतात. आमी म्हणलें महालक्ष्मीच्यो मूर्ती करुया आणि आमचे जे इंडस्ट्रियलिस्ट आसात, शॉपकीपर आसात तांचे कडेन दिवया. तांचे कडच्यान आमकां कळटलें की ह्यांची क्षमता कितली आसा. चड वेळ घेना, परमपूज्य ब्रह्मेशानंदाचार्य स्वामीजींचे पांय हांगा लागले आसात. निश्चितच भव्य दिव्य अशें एक आस्थाचे एक व्हडलें इन्स्टिट्यूट हांगा उबें रावतलें, जाची नामणां खूब पयस पावतली. स्वामीजींनी आमचे कुडचड्यार आशिल्ले आमचे चेतना दिव्यांग स्कुलाक भेट दिल्ली आणि तांचेंय कौतुक केल्लें आसा. चेतनाचो दुसरो प्रोजेक्ट आसा तोय आमकां घेवपाक जाय. तुमचे बरोबर आमी सदांच कार्य करीत रावतले. जे जे लोक ह्या क्षेत्रांत भितर पावल दवरता ते लोकांक भितर हांव पर्सनली आनी म्हजें खातें हें सदांच मदत करीत रावतलें. आमकां असले लोक जाय आनीक ह्या खातीरच आमी जितके निस्वार्थीपणान करतले तितके लोक चड आमचे भितर येतले, ह्या कार्यान भितर करतले. म्हणूनच परत एक फावटी परमपूज्य ब्रह्मेशानंद स्वामीजींच्या महाराजांचे हांव खूब खूब अभिनंदन करता. तुमी वेळ दिलो ह्या कार्या खातीर आनी ह्या पवित्र कार्याक अजून तुमी पवित्र केले म्हणून देव बरें करूं. आमचे मदीं आयज आसा स्वामी ब्रह्मेशानंद आचार्य, मुद्दमूत म्हापशा आयिल्ले आसा. तशेंच मंत्री बाब सुभाष फळदेसाय, बाकीचे सगळे मेंबर बाब गुरू आसूं, दोतोर केलकर आसूं, हांगसरले अध्यक्ष आसूं सिद्धेश, बाकीचे सगळे बरे मागपी स्टाफ, टिचर्स आनी सगळे प्रमुख हांगा लोक आयिल्ले जमलेले. स्वामीन म्हटलां तशें ल्हानशें फावंडेशन, मंत्री आयिल्लो आसा, स्वामीजी आयिल्लो आसा, आमी आयिल्ले आसा, सगळे लोक हांगा जमलेले आसा. पूण इफेक्ट हेजो खूब मोठो जावन आसा. ही हॉस्टेल विंग ऑर रेजिडन्सी विंग ह्या भुरग्यां खातीर तयार आयज काम सुरू जालेलें आसा. कारण हें आश्टाचें आनंद निकेतन खूब जाणांक आयज मेरेन खबर ना की वॉट इज द प्रायमरी गोल ऑफ दीस इन्स्टिट्यूट. जशें बाब सुभाष फळदेसायन सांगलां तशें दीस इज द बिगिनींग ऑफ पुटींग गोवा ऑन द इंटरनॅशनल मॅप विथ रिगार्ड्स टू द चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स. दीस इज द बिगिनींग. आनी म्हाका दिसपाक येता ते 25 वर्सां भितर दीस वील बी द सेंटर ऑफ एक्सलन्स फ्रॉम गोवा टू द रेस्ट ऑफ इंडिया. हांव इतलेंच सांगता, आश्टाज आनंद निकेतन व्हेरी क्लोज टू माय हार्ट, व्हेरी क्लोज टू माय लेट फादर्स हार्ट, व्हेरी क्लोज टू ऑल द पीपल दॅट आर हियर. त्या कारणाक हे सगळे लोक हांगा मोगान आपलें काम सोडून आयिल्ले आसा फॉर द बेटरमेंट ऑफ दीज स्पेशल नीड्स चिल्ड्रन, दिव्यांग भुरगीं जीं आसा. आनी बाब सुभाष फळदेसायन सांगलां तशें
इट इज अ इन्स्टिट्यूट टू नर्चर देम, टू शो देम द वे, तेंचे फ्युचर कशें आमी मोल्ड करूंक शकता. जे टिचर्स जे हांगा आसा, पासियेंस काडटा, जायते स्किल जाय पडटा, लॉट ऑफ पेशन्स इज रिक्वायर्ड, लॉट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड. इट टेक्स अ लॉट ऑफ अ पर्सन्स इंटरनल एनर्जी. खूब जाणांक कळपाक येना, बट जेन्ना तूं हांगा येवन वेळ काडून हे लोक जे जशे ह्या भुरग्यांक शिकयता, जर तुमी पळोवपाक आयले, यू वील अंडरस्टँड वॉट इज गोईंग ऑन इन दिस इन्स्टिट्यूट. And it gives me a proud feeling to say that I have seen institutes like this in very, very advanced nations. And to have something like this, आमच्या म्हापशा भितर, आमच्या बार्देजा भितर, आमच्या गोंय भितर, this is the beginning of a very, very, very prosperous institute, not only for Goa, but जशे बाब गुरू पावसकरान सांगलेलें आसा, the south of Maharashtra, the north of Karnataka, आमचे टुवर्ड्स दीस सगळे लोकां खातीर, दिव्यांग लोकां खातीर, दिस वील बी द सेंटर विच वील शो ऑफ द वेस्टर्न सायड ऑफ इंडिया एंड अल्टिमेटली द एंटायर कंट्री ऑफ इंडिया टू द इंटरनॅशनल लेवल. सो परत स्वामीजी, मंत्रीजी, तुमी हांगा आयले बद्दल, म्हापशा आयले बद्दल देव बरें करूं म्हणटा. आनी तुमकां प्रेस मिडिया ऑल्सो प्लीज मेक शुअर दॅट सगळ्यांनी ह्या इन्स्टिट्यूटाक सपोर्ट करचें अँड लेट अस टेक इट टू वेअर इट ॲक्च्युअली डिजर्व्स टू बी. थँक्यू. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.